सरकारान ग्रांट्स आवळून धरिल्ल्यान म्युनिसिपालिटी आता वसुलेचे फिकिरेक लागल्यात। मुरगांव पालिका वाठारांतल्या भाडे भरून आशिल्ल्या वेगवेगळ्या सरकारी ऑफिसांक पालिकेच्या सीओन नोटीसी काढल्यो। डिफॉल्टरांचे एकूण 1,34,00,000 रुपये वसूल जावपाचे आसात। मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत सीओन तांकां वैयक्तीक सुनावणी दवरल्या। जे सरकारी ऑफिसांनी पालिकेक भाडे भरूंक ना तांच्यो अडचणी आसपाक शकतात त्यो आयकून घेतलो आनी सोडोवपाचो यत्न करतलो। मात तशें आसलें म्हूण पालिकेचे भाडे हें भरूंकूच जाय तें चुकना अशें मुरगांव पालिकेचो सीओ आग्नेलो फर्नांडिसान सांगलें। सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स विदीन माय ज्युरिडिक्शन थोडे डिफॉल्टर आसले, थोडे पेमेंट करपा आसले, तांकां हांवें सगळ्यांची नोटीस धाडल्या। इट अमाउंट्स ऑलमोस्ट 1,30,00,000 आनी जायते डिपार्टमेंट्स आसाय तांकां हांवें इट इज अ जेंटल रिमाइंडर टू देम टू पे and I have fixed the public personal hearings also in the first week of May. So accordingly I will hear the grievance. Maybe the grievance are genuine, but according to Municipality Act I cannot waive off the whatever rent and amount which is due to me. I have to recover it, but if I am little genuine here, if they ask me for installment I will give them the installment, but they have to pay it. तांकां ते माफ करूं म्हाका प्रोविजन ना आनी ते बी अंडरस्टँड जावपा जाय। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। सांजुजे दी आरियालाच्या लोकांनी PWDचेर मोर्चा व्हेलो। तांकां खंय उदक सारकें सोडिनात। रातचे 10 ते सकाळीं 7 तांचे उदकाक लागून हाल जातात। काम कश्ट करपी लोकांक उदकाक लागून जागरणां मारचीं पडटात। तांणी PWDच्या टॅक्निकल असिस्टंटाक घेराव केलो। तिणें इन्स्पेक्शन करून प्रस्न तडीक लायता म्हूण खंय सांगलां। उदक आमकां पयलें येतालें, आज 7 म्हयने जालें सारकें उदक आमकां येयना। येता पूण केदोना रातीर 10-11 उदक येता आनी सकाळचें 7 वर जाता म्हळ्यार उदक वयता। आनी आमी शेतकार मनशी बाबा आमगेली आमी भात उगडाय ते भात उगडून पासून आमकां आतां उदक मेळना। उदका प्रॉब्लम ती आज सदां एवरी मंथ ऑलमोस्ट 7 मंथ जाले येताय प्रॉब्लम उदक रातीकूय येताय ही प्रॉब्लम तांकां। आनी आतां आमी येयलोले PWD हितून तांकां मातशें हेल्प करपा लागून तांच्यांनी सांगिल्लें आमकां एटलीस्ट एक रेजोल्युशन घेवन कितें तरी जात ते उपाय आमी करया। आतां आमी वयताय थिंगा, सो वील ट्राय आवर बेस्ट टू गिव देम। 7 म्हयने सुमार जाले, 7 म्हयने सकाळीं येता, सकाळीं 6:30-7 उदक येता, सांजे 8:30-9 तशें उदक येता। थोड्यां 7 मेळटा, थोड्यां 10 मेळटा। PWDचे टॅक्निकल असिस्टंटान लक्ष घालता म्हूण खंय उतर दिलां। उदक वयर मेरेन खंयचे एरियान ते माशरा हॅलो खंयचे एरियान ते गाडी सांजुजे एरिया तुमी आतां कितें करपाक गेला तेंका आतां पयलीं पोवन वचून पळोवचें पडटलें न्ही खंय कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लम आसा तो पयलीं पळोवचें पडलें न्ही। उदक येना म्हणटा ते सामकेंच न्ही, तांकां कशें आसता तांकां रातचें उदक येता म्हणटा ते, तांकां दिसाचें उदक येना म्हणटा ते। उदक येत ना अशें न्ही आनी दॅट इज द प्रॉब्लम। तुमी ते पळोवन मागीर सारकें करपाक वतले। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।